नमस्कार, गोमंतक टी विषयी तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। दक्षिण गोंया खातीर पक्ष संद दीत जाल्यार हांव तयार म्हणटा गिरीश चोडणकार। विधानसभेक फाटी सरून लोकसभेक आपल्याक संद दिवपाची जाल्ली उलोवणी, गिरीशाचो दावो। पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांक बंदीचे 12 बिरेस्तार। 1.5 दिसाच्या गणपतीक लागले उफेपाक। मोर्जे आणि कोलवा दर्यादेगेर गणपतींची विटंबना। कोलवाळे जेलींतल्या कैद्यांची चवथ व्हडा उमेदीन। 5 दिसाच्या गणपतीचो दबाजो। कैद्यांकडल्यान महाप्रसाद, घुमटाच्यो आरत्यो आणि सुबक सुंदर देखावो। आम्ही चूक केली ताचे प्रायश्चितूय भोगले। सरकारान आता आमकां सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो, कोलवाळ जेलींतल्या कैद्यांची मागणी। दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान दुयेंतींक धाडटात खासगी हॉस्पिटलांनी। आमदार वेंचीचो दावो, मंत्री राणेचेर टिका। परवरी पॅसेंजर बस आणि इनोवा कारी मदीं भिरांकूळ अपघात। 4 जण जखमी, जखमींचेर उपचार सुरू। अपघाताक लागून ट्रॅफिक जाम, गाडयांच्यो लायनी। एमपी फंडांतल्यान दिल्ल्यो खासा दुचाकी दिव्यांगांक मेळूंक ना, ताका राज्य सरकार जबाबदार, अमित पाटकराचो आरोप। आणि बायलांक 33% आरक्षण। बहुजन समाजातल्या बायलांक आरक्षण दिवचे, काँग्रेसीची मागणी। आता खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंया खातीर आपल्याक संद दिली जाल्यार आपूण अवश्य लोकसभा वेंचणूक लढयतलो अशें CWCचो पर्मनंट इन्व्हायटी गिरीश चोडणकारान गोमंतक टीव्हीक दिल्ल्या मुलाखतींत सांगले। काँग्रेसीचे उमेदवार थारोवपाची प्रक्रिया थारिल्ली आसा। 3 स्तरांचेर नावांची छाननी जाता आणि उपरांतूच उमेदवार थारता अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकारान सांगलें। एक तर हांवें नाजाल्यार अमित पाटकरान हें सांगपाक जाय की आमी झगडटात म्हणून। डेफिनेटली आमी जेन्ना जेन्ना इश्यू जाता आमी बसून डिस्कसूय करतात, प्रादेशीक स्ट्रॅटजीजूय चलयतात। पूण हांव कमी आसता। कंप्लेन आहा तेंची, अमित पाटकर येयला आनी गिरीश चोडणकर दिसत ना म्हणून खंयच ना। हांव रिजायन जातकर हांव परत म्हज्या टिचींग जॉबाक परत जॉयन जालो। पयलीं म्हणजे स्क्रिनींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपा पडटली, प्रदेश इलेक्शन कमिटी आनी तेजे नंतर केंद्रांतली सेंट्रल इलेक्शन कमिटी। सो कॅन्डिडेटाचे बद्दल हें करपाची पावर ह्या 3 जाणां आसा। तो पावर आनी कोणाकूय ना। तो CWC हांव पर्मनंट इन्वायटी जालो न्हू, तो पावर म्हाकाय ना। प्रदेश इलेक्शन कमिटी ती एप्लिकेशन स्क्रुटनायज करतली, तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटीक धाडटली आनी स्क्रिनींग कमिटी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी। तेजे पयलीं कदाचित डिस्ट्रिक्ट कमिटीकूय जर पावर दिले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कमिटी दोनूय त्योय बी ते नांवांची स्क्रुटनी करून ते मुखार धाडपाक शकतात। हे फावट कितें म्हाजो प्रश्न तो तुमकां आतां पार्टी कितें डिसिजन घेता ते फॉलो करप। की हांव पार्टीचो एक सेवक आसा, पार्टीन सांगलें की तूं इलेक्शन लडनाका, मैदानान देव सपोज देंव नाका म्हणल्यार देंवलो ना, देव म्हटल्यार देव, देव म्हणल्यार देव। लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तेंच जाल्लें। असेंब्ली इलेक्शनाक सांगलें पार्टीन की तूं असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाका, तूं लोकसभेक तुजें हें पळोवया म्हणून त्या टायमार। सो त्या टायमार लास्ट टायम आमी असेंब्ली तुमी खंय कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले? फातोड्डा? ते पक्ष ठरयताले। तुमचो मतदारसंघ असो नाशिल्लो, तुमी बट कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले? बेसिकली तयारी करताले आमी। इलेक्शन म्हणजे सगळ्यांक जें आशिल्लें की एज अ प्रेसिडेंट हांवें कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लो म्हणून। पूण सेंट्रल लिडरशिपीकूय भितर 2 हें आशिल्ले, व्हीव आशिल्ले की जे बाकीचे केंद्रीय लिडर आशिल्ले तांकां दिसपालें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय। पूण आमचो इंचार्ज जो आशिल्लो दिनेश गुंडूराव, ताका दिसतालें की हांवें करप न्ही, हांवें फूल ऑर्गनायजेशनाचेर 40 मतदारसंघाचेर फोकस करचो, अशी एक वेगळी रणनिती आशिल्ली। आनीक तेजे नंतर म्हाकाय दिसलें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप ना
आनी त्या हाजेर केंद्रीय नेतृत्वाकूय मागीर हांवें बाकीच्यांकांय सांगलें की ती स्ट्रॅटेजी सारकी आसा तेणें बोरें यू ट्राय टू फॉर द नेक्स्ट पार्लमेंट इलेक्शन इज लोकसभा सो हें सांगलेलें तुमकां तेन्ना की लोकसभे खातीर तेन्ना स्ट्रॅटेजीज तश्योच जाल्यो न्ही डिस्कशन जालें सो तुमी आसा आतां कितें आसा टायम बदलता वेळ बदलता म्हाका इच्छा आसली जाल्यार सुद्दां पार्टीची ती इच्छा आसपाक जाय ती तुमी उलोवनूय दाखोवंक जाय न्ही बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणून म्हाजे लिडरशिपी कडेन हांवें कितें उरलें हेजेर चर्चा जाली तेन्ना हांव उलयलो आसा की तुमी उलयल्या जे हांव पब्लिका कडेन आमी पार्टीचे एक लॉयल कार्यकर्ते आसा जो पार्टीचो निर्देश मानून आमी काम करता हे फावट प्रेफरन्स सावथ गोवा जर तुमकां हें दिलें जें कितें आसा तें पूण म्हाका एक दिसता कितें हांवें प्रत्येक इलेक्शन हांवें पक्षा खातीर लढलां म्हाजे खातीर लढलां पूण ह्या खातीर म्हाका जर ऑप्शन दिलें जाल्यार हांव इलेक्शन म्हाजे खातीर पार्टी खातीर जालेंच पूण म्हाजे स्वता खातीर इलेक्शन लढपाक कारण एक तरी संदी मेळपाक जाय स्वता इलेक्शन लढपाक स्वता खूब काम केलें संघटनेचें अशें दिसता तुमकां आतां खंय तरी एक संदी मेळपाक इश्यू खंय तरी लोकसभेन नाल्यार विधानसभेन तरी म्हाका मेळपाक जाय इलेक्शन जें म्हाका जाय थंय कॉन्टेस्ट करपाक हांवें पार्टी खातीर सगळ्या कॉन्टेस्ट केली इलेक्शन जें गरज आसता पीओपीच्या गणेश मुर्तींक बंदी असताना लेगीत लोकांनी ह्यो मुर्ती हाडून तांचें पूजन करून ते विसर्जितूय केल्यो दर वर्सा चवथी आदी ह्यो मुर्ती हाडच्यो न्हय अशी जागृताय करून लेगीत कांयच फायदो जायना मोर्जे आनी कोलवा पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांची विटंबना यात विसर्जना उपरांत गणपतीच्या पीओपीच्या मुर्तींची जाल्ली ही दुर्दशा कासरवर्णे पेडणे हांगासरली ही परिस्थिती 1.5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन करून 2 दीस जाले मात ह्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो अश्यो उफेतात मुर्त्यांची अक्षरशः विटंबना जाल्यात सरकार फक्त आव्हानाच करता एक्काय चित्रशाळेचेर सरकारी यंत्रणेन गणपतीच्यो मुर्त्यो तपाशिल्ल्यो दिश्टी पडूंक नात सरकारी यंत्रणाय सुस्तेल्यान लोकांची तर विचारूच नाकात ते सुदारतले अशी आशाच ना पेडणे म्हालान जायत्या चित्रशाळेत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या गणपती विकले वतात आणि हाचेर सरकार कांयच दखल घेयना की काय अशें दिसून येता आयज आमी ज्या भावनेन गणपतीची पुजा करता आणि मागीर ताचे विसर्जन करता पण विसर्जन करत असताना ताचे विटंबन जाता ती व्यवस्थित विसर्जित जायना हे चित्र हांगर कासारवणे एका तळयेन दिसता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो हाडल्या उपरांत आणि तेजें पूजन केल्या उपरांत काय स्थिती जाता हे ह्या गणपतीच्या पळयल्या उपरांत दिसता हे दुःख आसा सरकारान आणि प्रत्येक गणेश भक्तान विचार भावना देऊन आपूण श्रद्धा देऊन जे आपल्या गणपतीचे पूजन व्यवस्थित करता त्याची विसर्जनही व्यवस्थित जावपाक जाय प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो व्यवस्थित विसर्जित जायना ही स्थिती दिसून येता सरकारान वेळोवेळार सांगलेले आसा की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो विकपाक बंदी आसा हाडपाक बंदी आसा पूण हस्तकला महामंडळान अवनूय व्हडा प्रमाणान जांचे कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो आसात तांकांच मशिनां दिल्यात आनी तांकांच आतां अनुदान दितली ही सरकारचे धोरण खंय तरी कुचकामी ठरत आसा हाचेर कडक कारवाय जावपाची शक्यता आसाच पूण करपाक जाय त्या नजरेन सरकारानूय काम करपाक जाय जनतेनूय काम करपाक जाय प्रत्येक गणेश भक्तान काम करपाची गरज आहा की आपूण ह्या फुडें केन्नाच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तेचें पूजन करचो ना जाचे कडेन भावना आसा जाचे कडेन श्रद्धा आसा तो ह्या मुखार तरी अशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो विसर्जित करून ताचे विटंबन करचो ना अशें ह्या माध्यमातून आमी सांगता जशी परिस्थिती कासरवर्णे उपरासल्या तशीच गणपतीच्या मुर्तींची विटंबना मडगांव कोलवा दर्यावेळी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकारा सयत गौरांग प्रभू मळकणेकार गोंयकारांसयत कोलवाळ जेलींतले कैदी चवथीचे उमेदीन गुल्ल जाल्यात जेलींत कैद्यांनी गणपतीचो सुबक देखाव तयार केला पळोवया कोलवाळ जेलींतल्या कैद्यांची चवथ हे कोलवाळ जेलींतले कैदी तांणी जेलींत अंदू 5 दिसांचो गणपती पुजला बेश्टो गणपती पुजूंक ना जाल्यार सुबक सुंदर देखावय साकारला तुमच्या आमच्या घरांत जशी आमी चवथ करतात तेच भशेन हे कैद्यांची चवथ
गणपतीक नैवेद्य घुमटाच्यो आरत्यो पंचपक्वान्नां जेलींतले कैदी चवथीच्या मुडांत. कशें आसा गणेश उत्सव म्हणटा हो जेलीन सदांच जाता. वार्षिक 1.5 दिसाचो गणपती सदांच दर वर्साक जाता जेलीन. हो फर्स्ट टायम असो जाल्लो आसा की आमचो IGP सर होमवीर सिंग बिश्नोय जे आसा तांणी 5 दीस गणपतीचो आमकां सेलिब्रेशन करपाक दिला. तो 5 दीस हो गणपती फर्स्ट टायम जाला. 1.5 दिसाचो गणपती एवरी इयर जाता. सो जे मटेरियल यूज जाल्ले आसा ते ऑलमोस्ट 200 किलोज आमी न्यूजपेपर वापरिल्लो आसा. सगळे जे मटेरियल आसा ते वेस्ट मटेरियल जे आमकां जेलीच्या परिसरांत मेळिल्ले आसा ते यूज केल्ले आसा आमी. जशें खंय खंय झाडू, खंय खंय फॅनाची धाकणी, कितें झाडवाची हँडलां, मागीर न्यूजपेपर, खंयचे वेस्ट कार्डबोर्ड तसलेच सगळे यूज करून आमी ऑलमोस्ट 95-98% इको फ्रेंडली केल्ले आसा. म्हणजे चिकट माती, सादी माती जावं चिकट माती तसले यूज. आमकां ऑलमोस्ट आमची एक 12-13 जाणांची टीम आशिल्ली. आमकां एक सुमार एक म्हयनो सुमार लागलो सगळे करून. आरती म्हणल्यार पळय सगळेच लोकांनी जावं आमच्या इमिडांनी आरती ह्यो करपाकूच जाय. सगळेच देवाक विसरपाक जायना. आमी हांगा भितर पडले अशें कारणान कितें आमी चुकोवन हांगा येयले म्हणून देवाचें आमी सोडपाक जायना. देवाच्याच आमी मार्गान चलोवंक जाय. तशेंच आमकां हे जे बंदखणी आमचे जेलर जावं हे गार्ड आसता ते आमकां सदांच सांगता देवाचो नाम जप करा. हांगा भितर आमकां ते सांगता उठा योगा करा. ते टायम टू टायम आमी सगळे करता कित्याक आमकां पीस ऑफ मायंड मेळटा, शांती आसता. आनी आमी खंय अशें रागिश्ट अशें वॉयलंट अशें जायना कित्याक जे आमकां शिक्षण हांगा दिलां पळय ती खरें सांग तुका तितून बदल आसा. आतां हेच आमकां योग पळय आमी वर्साक 1.5 वर्स गणपती करताले. आतां आमकां जो आमचो IGP आसा होमवीर सिंग बिश्नोय तेणी आमकां एक बरी संदी दिली. हांव तेजे खरोच ताका थँक्यू म्हणटा, उपकार मानता तेजे. कित्याक असली संदी आमकां खंयच मेळची ना. आनी हे आमचे रोहन बिवन आमचे जे इनमेट आसा तेमी बऱ्यांतली बरी असली आपली कला दाखयली. बरी कला ही कैदी एक करता अशी कला म्हणल्यार म्हाका खरेंच एक सामकें उमेदीची अशी गजाल कळ्ळी तुका. तर ह्यो 5 दीस आमी केलो. खंयच कसलेच कितें लफडी ना काय ना. आनी जो आमचो जेलीचो ऑफिसर आसा 3 स्टार अनिल गांवकार म्हणून 3 स्टार तेणी आमकां जशें कमांड केलें, जशें मार्गदर्शन दिलें ते प्रमाणे आमी सगळे चलयले. कित्याक की कंट्रोल करपाक पसून तेंच्या हाती आसता सगळें. तर तेमी बरो फुडाकार घेतलो. तशें तेमी IGक कन्विन्स केलें. तशें इनमेटांनी कितें लेटर कितें आसलें करून तें आमकां एक्सेप्ट करून आमकां परमिशन ग्रांट केलें. तेजे बद्दल हांव तांकां खूब तशें म्हणजे देवाक मागता. देवा लागीं हांवें सांगणी पसून केलेली आसा की तशें डिपार्टमेंटाचे सगळे जे अधिकारी आसा, जे ऑफिसर आसा, SP आसा, एडिशनल SP आसा, IG आसा, तशें बाकीचे जेल गार्ड आनी जेलर आनी बाकीचे जे कोण आसा म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे कैद्या वांगडा जेलीचो स्टाफूय उमेदीन खंयचोच भेदभाव करिनासतना वांटेकार जातात. मनीस म्हणलो काय चुकी आयल्योच. आमच्या देवादिकांनी सुद्दां चुकांचे प्रायश्चित्त भोगला. हे तर मनीस चुकीक ख्यास्त ही जावपाकूच जाय. मात ताचे प्रायश्चित्त घेतले उपरांत सुदारपाची संद दिवप हें मनशाचें कर्तव्य. पयलीं म्हाका कितें सांगूंक सोदता एक गैरसमज जाला की जेलीचें नांवूच म्हणजे लोक पाड हेचेर पळयता. जेलीन आसलेलो मनीस पाड तशें ना. कित्याक थोडे कशें आसता क्रायम हो चुकोन जाता, रागाच्या भरान जाता, मिस्टेकीन जाता. थोड्या क्रायमान इनवॉल्वमेंटूय नासता म्हटल्यार तो खंय तरी तो भितर घुसपाट्टा. म्हणून तशें नासता. ते आमचेच घरचे मनीस सामके. आनी जेलीन आतां इतके दीस काडून तेंचे बरे पैकी सुदारणां जाला. कोणीच तेंच्या बद्दल अशें भायर सुटले ते वायट दृश्टीन कित्याक तेंचो सामको पण तेंच्यांनी प्रायश्चित्त केल्लें आसा. आनी ते आतां बऱ्या पैकी सुदारून कित्याक हांगाच आमचे खूब अशें इंडस्ट्री स्कील हें आसा तेंच्यांनी स्किलो आत्महत्या केल्या. ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आमचे तेजे भंय जाल्ले आसा खुबशे जाणांक. तो कोर्सूय चालू आसा. त्या खातीर कोणीच तेंच्या बद्दल हें धरचें न्हू. ते बऱ्या पैकी सुदारणां केल्ले आसा. आनी आमी एक हांव मॅसेज दिवंक शकता गोंयभर हे खातीर अशें तुमी कोणूच मनान धरनाका की कैदी म्हणजे पाड मनीस. तशें ना. कित्याक आमी हांगा सर्वीस करता. आमी तेंच्या वांगडा डेली कॉन्टॅक्ट आसतना तेज्या वरसून आमी सांगूंक शकता. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच नाका. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
विसा उपरांत परत एक फावट येवकार आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. कैदी हो जरी एक गुन्यांवकार आसलो तरी लेगीत आमी हांगा आमची शिक्षा पुराय जाल्या उपरांत भायर सरतकीच आमकां वायट नदरेन पळोवचें न्हय. हांगा आमकां जशी शिकवण दितात ताका लागून आमच्या भितर सुदारणा ह्यो जातातूच. देखून सरकारान लेगीत आमच्या सारक्यां खातीर सरकारी शिरविसो दिवपाची सोय करची अशी मागणी कोलवाळच्या कैद्यांनी केल्या. लोकांनी पळय सगळ्यांक कोणाक दिसता पेपर वाचलो म्हणटा लोकांक कितें दिसता कैदी 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 गुंड. हांगा कोणूच अशे टेररिस्ट अशें कोणूच ना. अजमल कसाबा भशेन कोणूच असले कसलेच मनीस ना. हांगा जो मनीस कोण कैदी येयला हांवें स्वताचो एक्सपिरियन्स केला. जे साहेब आमचे वयर टॉप लेवलाचे ऑफिसर बसता तांकां पसून हांव एक मॅसेज दिता कित्याक कोणी कितें सांगलें जावं कितें कोणाचें कितें आयकपाचें नासता कळ्ळें तुका. कित्याक हांगा सगळे आमी एक चीट एक मत करून सकाळी फुडें उठून कसलीच झगडी ना कसली झुज ना कांयच ना. सगळे बरें करून फामील भाव भाव अशें करून चलता. असली विचाराचे मनीस हांवें भायर बसून पळयले ना. तर हांगा असले बरे पसून मनीस आसा तांकां सदांच वायट म्हणूंक जायना. ते चूक घडटा हांव ना म्हणना. चूक घडल्यार देव पसून ताका माफी करता. तर भायर आमकां समाज आमकां एक बरो चान्स दिवचो. खंय एक आमकां आमच्या भितर इतली त्रास करून आमी गेले फाल्यां आमकां शीतू करपा जायना. आमकां इवन खंय गव्हर्मेंट जॉब पसून दिवपा जाय. कित्याक आमी भायर वचून कितें करतले भायर म्हाका सांग. परत आमी चोरी आमी इतलें इतलें बरें शिक्षण घेतलें हांगा आसा भायर वचून तें आमकां परत क्रायम करपा नाका. तर आमकां भायर वचून कितें बरें नांव करून कितें बरी वयर आमी टॉप लेवलाचेर आसपा जाय अशी म्हाजे मनाचे विचार आसा. ते आमच्या आतां फुडें सरकारान कितें पळोवपाचें कितें कोणाक दिवपाचें एक संदी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान दुयेंतींक खाजगी हॉस्पिटलांनी धाडटात म्हणून आपाचो आमदार वेंझीचो दावो. होच विश्वजीत राणेचो हेल्थ मॉडेल काय म्हणून वेंझीचो प्रश्न. विश्वजितान दक्षिण गोंयच्या आमदारा वांगडा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी करची अशी वेंझीची मागणी. गोंयचो हेल्थ मॉडेल हो देशांतलो हेल्थ मॉडेल असो दावो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत करता. मात हो दावो बाणावलेचो आपाचो आमदार वेंझी विएगसान खोडून काडलो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या दुयेंत्यांक खाजगी हॉस्पिटलांनी धाडटात असो दावो करतना वेंझीन भलायकी मंत्र्याचेर टिका केल्या. आज प्रॉब्लेम जालो की प्रमोद सावंताक प्रायवेट करपाचो टायम येयलो. प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट नीड्स टू बी प्रायवेटायज्ड. ऑलमोस्ट जालें तेगेलें प्रायवेटायज कित्याक ऑलरेडी एक मनीस हांवें दवरलो आहा गुजरातासून चोवपाक मॉनिटर करपाक तेका. सो ही इज अदानीज मॅन इज बीन ऑलरेडी देर. तेगेलोय गव्हर्मेंट हो प्रायवेटायज करपाचो टायम पावलो. आय थिंक यू आर अ रेफरल हॉस्पिटल एटलीस्ट गिव अ रेफरल टू जीएमसी. तुमकां एम्बुलन्स आहा सगळें जीएमसी पूण धाडाय तेंगा. तूं प्रायवेट हॉस्पिटलां पुसपा सोदताय जाल्यार हें अशें कशें जातलें. अदरवायज यू ऑल टेक ओवर ऑल द हॉस्पिटल्स. जे भाशेन कोविडा तुमी टेक ओवर केलें यू ऑल टेक ओवर. यू सॉर्ट आउट युअर कमर्शियल्स and you take over. सगळी हॉस्पिटल जी प्रायवेट आहाय you all take over. Let the government take over the schemes and let everybody get good service. कित्याक तुका सर्विस दिवपा जायना. तुमी गव्हर्मेंट प्रायवेट करपाक उबो दिलो आहा आनी म्हाका दिस इज द बेस्ट सोल्युशन. जे प्रमाण बीजेपी सरकाराचे गव्हर्मेंट गोंय आहा तो प्रायवेट करपाचो टायम येयलो आहा. आय थिंक द गव्हर्मेंट नीड्स टू बिकम अ प्रायवेटायज इन्स्टिट्यूशन. कित्याक तुमकां आनी तें सांबाळपा जायना. हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी गोईंग इन दीस मॅनर आनी रेस्ट द एंटायर गव्हर्मेंट इज फॉलोइंग. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे मुझे रिक्वेस्ट तुका तूं बरें काम कोत्ता थिंगा जीएमसी वयता कितें कोता कोणा सॅक कोता कितें कोत्ता तें म्हाका खबर ना कित्याक कोत्ता. बट हिंग यो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान यो हांवूय येता तुजे बरोबर दुसरे आमदार सगळे आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक नोदोर माल तुवें गोंय नोदोर माल जाल्यार थिंग सारको ताळ्या पडत. इट इज अ रिक्वेस्ट. ते सावंताक प्रायवेटायजेशनाक तूं पडनाका. तूं यो हिंगा साऊथ गोवा गणेश चतुर्थी जायन दिया ही वेगळी. Next week you please come, have an inspection and let us put things right. नाजाल्यार सदां अशें करून भाशण दिवन जावपा नाका म्हाका. So this is an appeal to the honorable health minister to come down to South Goa, come to the South Goa district hospital next week, make time, make a checklist, get all your team and let's put things organized so that we are heading after Ganesh we are going to have Diwali. Diwali is after Christmas again. So these are seasons now. People need support. दुयेंत जाताय लोक. I think this is the request. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. परवरी पॅसेंजर बस आणि इनोवा कारी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. पणजेच्यान वाळपय वचपी पॅसेंजर बसीन म्हापशेच्यान पणजे येवपी इनोवा गाडी फुडल्यान धपको दिलो. धपक्या सरशी बस घुंवली. बशींतले 4 पॅसेंजर जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्या. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. परवरी बाजारात तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता एक ह्यूज ही ट्राफिक म्हापशेच्यान ते परवरी मेरेन जाल्ली आसा. ह्या ट्रॅफिकेचं कारण म्हणजे 3:15 ते 3:30 दरम्यान हांगासर एक बस आणि इनोवा मदीं एक्सिडंट जाल्लो.
पणजेच्यान वाळपय वयताली ती बस आनी म्हापशेच्यान इनोवा पणजे वाटे वयताली हेंच्या मदीं खंय तरी टक्कर जाली आनी आतां पर्यंत अशें कळयलें आसा की ज्या बसींत पॅसेंजर आशिल्ले तितूंतले काही 4 जाण आसा तांकां खंय तरी किरकोळ अशी जखम जाल्ली आसा आनी तांकां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांचेर उपचार चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. MP फंडांतल्यान दिव्यांगांक दिल्ल्यो दुचाकी कंपनीन अजून तांकां दिवंकूच नाशिल्ल्याचें वृत्त गोमंतक टीव्हीन बिरेस्तारा केल्ले. ताचेर काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान स्पश्टीकरण दिलां. दुचाकी अजून मेळूंक ना हाचे खातीर तो तांचो खासदार सारदिनाक न्ही जाल्यार राज्य सरकारा कडेन बोट दाखयता. कांय दिसां फाटीं दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान MP फंडांतल्यान कुडचड्यार दिव्यांगां खातीर खासा दुचाकीचें वांटप केल्लें. हे गजालीक सप्ताक मायज जाले तरी आजून त्या दिव्यांगांक त्यो दुचाकी मेळ्ळ्यो नात. हे विशीं एका लावार्थी दिव्यांगान गोमंतक टीव्ही कडेन आपली व्यथा मांडिल्ली. दुचाकी मेळूं ना वेल्यान तांचे कडल्यान इन्शुरन्साचे 9,000 रुपया भरून घेतले. हे सगळे घाळपणाचेर त्या दिव्यांगान नाराजी उक्तायल्या. सर ते आमच्या हाती अजून पडलो न्हय आनी तेणे आमकां बायक दिले म्हणल्यार कंपनी आमकां रिलीज करपाक रेडी ना म्हणटा. आमी थंय रेजिस्ट्रेशन बी केलो आमी रेजिस्ट्रेशन बी करून हाडलो आहा आनी 13 सप्टेंबर हांवें रेजिस्ट्रेशन केलोलें आनी तेको आतां चल जाल्यार ती म्हणटा आमी रिलीज कोन्नाय म्हणटा. आमी इन्शुरन्स बी बोल्ले आमकां ते पयशे भरपाक लागले ते 9,000 आमी बोल्ले. जी न्यूज हांवें तुमची पयली जी आमच्या खासदारान ज्यो ह्या म्हयन्यात आमी कार्यक्रम केलो आनी जवळपास म्हाका दिसता 12च्या वयर आमी कितें बायक्स डिस्ट्रिब्यूट केल्यो आनी त्यो बायक्स तुमी पळयत जाल्यार आमी वेरियस मतदारसंघांतल्यान रायट फ्रॉम काणकोण धरून कुडचडे धरून फोंडा धरून वेळ्ळी कुंकोडे अशा पुराय आनी वेलसांव अशा पुराय सगळ्या वाठाराच्या मतदारसंघांतल्या लोकांक जे डिसेबल्ड लोक आसा हांकां आमी त्यो बायक्स दिल्यो. म्हाका आनी एक सांगपाक जाय की आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार हाणें आज मेरेन जवळपास 50च्या वयर बायक्स दिल्या. पूण तेच जर तुमी फिगर नॉर्थ गोवाचो जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका जी म्हायती मेळ्ळ्या पळय ते 10चेर आसा आंकडो. सो हाज्या वयल्यान कळटा की काँग्रेस पक्षाचो खासदार हो सामान्य लोकांक लागून डिसेबल्ड लोकांक लागून पिडीत जनते लागून काम करता. ताजेर तुमी पयली एक विचार करात की MP लेड फंड जे आसा ते केंद्र सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान हे फंडान ते येतात आनी ते फंड आमचो खासदार चॅक सायन मारना. ते फंड इज मॅनेज बाय द कलेक्टर साऊथ गोवा म्हणल्यार ह्या सरकाराचो एक कर्मचारी. सरकार कोणाचें आसा? डबल इंजिन सरकार म्हणल्यार राज्यांत BJP विच इज भ्रष्ट जुमला पार्टी आनी केंद्रान BJP विच इज भ्रष्ट जुमला पार्टी. हांचें काम फक्त जुमला, इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी करप्शन. आतां हाचेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान स्पश्टीकरण दिलां. तो बोट दाखयता राज्य सरकारा कडेन. MP फंडा खाला मेळिल्ल्या पयशांचो वापर करपा खातीर राज्य सरकाराची परवानगी लागता. दुचाकी कंपनीक आजून पयशे कित्याक मेळूंक ना हे खंय कलेक्टराक विचारपाची गरज आसा. हे डबल इंजिन सरकाराचे अपयश म्हण पाटकराचो आरोप. आमच्या खासदारान आपले जे फंड येता पळय ते सारखे युटिलायज करून जे पीडित लोक जे आसा गोंयचे तांकां ताणें वेलफेअराच्या नात्यान ते बायक डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. सो म्हजी मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन की ताणें भितर इंटरव्यून जावचे आनी त्या कलेक्टरान आजुनूय कित्याक ते डिस्बर्स करूं ना हाचेर चवकशी जावची. कलेक्टरान मनी डिस्बर्स करूंक नासले अशें तो म्हणटा न्ही तो पीडित जाका कोण पळय बेनिफिशरी बायक मेळ्ळ्या ताणें बायक दिला की डीलर सांगता की पयशे मेळना म्हणून. पयशे खासदार आपूण सायन मारून दिना. पयशे हे कलेक्टरा कडल्यान डिस्बर्स जाता आनी कलेक्टर म्हणतो गव्हर्मेंटाचो कर्मचारी. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. गोंयचे राजकीय फुडारी सध्या चवथीच्या मुडान आसात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भुरग्यां वांगडा घुमट वाजोवन चवथीची परब व्हडा उमेदीन मनयली. जाल्यार कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी फुगडी घाली. पळयात ही वेळची खिणचित्रां.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.